नमस्कार. आम्ही आसा सध्या पिलॅन इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा थंय सालिगांव रोड. पिलॅन इंडस्ट्रियल इस्टेट ते सालिगांव रोड हांगासर. आनी हांगासर आमी पळयता एक 2 व्हिलर आनी एक टेम्पो ट्रॅव्हलर जी गुड्स कॅरियर आसा हांच्या मदीं एक भीषण अपघात हांगासर जाल्लो आसा. ही 2 व्हिलर एक्टिवा तुमी पळोवंक शकता की कशा तरेन डॅमेज जाल्ली आसा आनी एक अंदाज लावूं शकता की हो एक्सिडंट आसा हो कितलो भयंकर आसलो. हो एक्सिडंट आसा की आमच्या कडेन अशी अपडेट पाविल्ली आसा की ही जी 2 व्हिलर आसा ही पिलॅनच्यान सालिगांव सायडीक वयताली आनी तांच्या फाटल्यान ही जी टेम्पो गुड्स कॅरियर आसा ती येताली. फुडल्यांतल्यान ह्या एक्टिवा बायकवाल्याची खंय तरी ताबो सुटलो. तेजो कंट्रोल जो आसा तो बॅलन्स खंय तरी तेजो सुटलो आनी तो रस्त्यार पडलो. तेच्या फाटल्यान जी टेम्पो ट्रॅव्हलर येताली ती थेट त्या 2 व्हिलरीच्या वयर खंय तरी बसली. ह्या ड्रायव्हरान फुडल्यांतल्यान अंदाज लावला आनी त्या 2 व्हिलरीच्या वयर तेणी हो टेम्पो ट्रॅव्हलर घातलो. त्या टेम्पो ट्रॅव्हलरच्या मदीं ही जी 2 व्हिलर आसा ही सांपडली. त्याचे वयर जी आवय आनी पूत आशिल्ले ते खंय तरी ह्या टेम्पो ट्रॅव्हलरच्या मदीं ट्रॅप जाली.